आताच साखळे मतदारसंघाचे रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अशाच पद्धतीचे जवळजवळ 20 कोटीचे कामाचो म्हणजे परिसराचो अशाच पद्धतीने सौंदर्यीकरण करपाचो प्रोजेक्ट आज थंय सुरू जाल्लो आसा, ताचें उद्घाटन जालां. आनी आज दुसरो प्रोजेक्ट हो मये मतदारसंघाक ताजो हो घाट आसा, ह्या घाटाचेर आरतीची वेवस्था आमी सद्यान जेन्ना हरिद्वार जेन्ना वयता किंवा काशीक वतात तेन्ना अशे तरेची सुंदर अश्यो आरती पळयतात. आणि परमेश्वराचे कृपेन हो आमकां एक असो संगम मेळ्ळा. हो पुरातन काला पासून ताची प्रसिद्धी सगळ्या गोंयानूच न्ही सगळे कडेन आसा. म्हाका हाका कोकण काशी अशें म्हाका दिसता नांव दिल्लें आसा आनी तें बरोबर आसा, कारण इतलो पवित्र हो घाट आसा. आनी म्हणून आमी सगळे भाग्यवान आसा की अश्यो सगळ्यो वस्तू आमकां ह्या हातूंच्या निसर्गान दिल्ले आसात. आणि त्या घाटाचे काम आणि हांगा आरती ह्या सगळ्या हातूंच्यान जावच्यो हे भुमिका घेवन जवळजवळ 10-11 कोटीचे इस्टिमेटाचे काम हे हांगा हाज्या फुडें जातलें. आनी त्या कामाचो विस्तारान आमचे इंजिनियर आसतले किंवा आमचे मंत्री आसतले, आमदार आसतले ते तुमकां सांगतले. सादारण ह्या गोष्टीचो विकास जावंक जायो. हांवें हांगा सुद्दां म्हटलां जेन्ना आतां साखळेचो रुद्रेश्वराचो कार्यक्रम जालो, हो विकास हो आमच्या खातीर आसा, मनशे खातीर आसा. आनी मनशाचो हो विकास हो सगळो भायलो विकास आसा, परंतु हो विकास केल्या नंतरच मनीस हांगा ते पांय दवरता, ताका एक आकर्शीत करता आनी त्या जाग्याचेर हाडटा. आनी ह्या अशा प्रसिद्ध जाग्याचेर हाडून तांच्या खंय तरी भितरलो आंतरीक विकास सुद्दां जाता. आनी ते जावपाक अशे सगळे प्रोजेक्टाची खूब आवश्यकता आसा, कारण हांगा आयल्या नंतर मन शांत जाता. आमी जेन्ना नदीच्या काठाचेर बसतले, आतांय बसतात, पण आयज नंतर हो प्रोजेक्ट पूर्ण जाल्या नंतर जे कितें वेगळें सौंदर्य हांगा प्राप्त जातलें, तातूंतल्यान आमकां बसल्यार बुट्टन दिसची ना. ज्या जाग्यार आमी उबे आसा आनी ही पवित्र अशें गंगेचें स्थान आमी मानता, आमी ह्या स्थळाच्या सगळ्या अधिपत्य सांबाळणाऱ्या देवांक आयज नमन करून जे कोण जाग्याकार आसात आनी ह्या जाग्याचे मालक आसात ते म्हणजे कोमुदात, ह्या जाग्याच्या सगळ्या समितीचे सगळ्यांचे आभार मानता. त्यांच्या सहकार्यामुळे आणि सगळ्या ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे हो प्रकल्प आयज फुडें घेवपाक लागून आमी यशस्वी जाल्ले आसा. त्यांच्यानी जे सहकार्य केले, ही जागा जी दान केल्ली आसा, हे देवकृत्य संबंध देशभर आमची नामना जोडपी असो हो प्रकल्प गोंयांत पयलेच वेळा ही गंगा आरती स्पॉट म्हणजे आमी म्हणटा घाट आरती, या घाट आरतीचे प्रकल्प हांगासर सुरवात जाली. बिचोली मतदारसंघ, एक मये मतदारसंघ आणि एक साखळे मतदारसंघ, आणि तातूंत अध्यात्मिकाच्या विचारान आमी तेन्ना केलें. सप्तकोटेश्वर नार्वे नूतनीकरण करून जाल्लें. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इतिहास सगळ्यांक आतां कळपाक लागलो गोंया बद्दल, आनी ताच्या खातीर थंयच्यान सेंट्रलांतल्यान फंड्स घेवन आमी फर्मागुडीर भव्य अशें ताजें फोर्ट जो आसा ते पूर्ण नूतनीकरण करपाचें कामूय सुरवात केलें. हेवटेन येतकर आमकां सदांच आमी म्हणटाले गंगा आरती, कोण टीव्हीर पळयता, टीव्हीर पळोवन आमची जाणटी पांय पडटा. मोदीजी गेले जाल्यार ते म्हणटा हांगा गंगा आरती चलता, आमच्या कडेन कितें आसा. आमी म्हणलें की दक्षिण काशी समज आसा जाल्यार गंगा आरती ते म्हणटा जाल्यार आमी गोमंत सरिता पुजन गोंयांत कित्याक घडोवन हाडचें न्हय काय म्हणून. प्रेमेंद्रान ते खंय तरी आयकलें आनी प्रेमेन उदरगत म्हणली जाल्यार उदरगत आनी गांवच्या लोकांक मॅक्झिमम फायदो कसो जावंक जाय हे समज ताका कळ्ळें, तो मागीर कोणाचीच फाट सोडना आनी म्हणपाक लागलो की योग्य तरेन आपले ते हांगाच केल्यार बरें जातलें म्हणून. सुरवातीक कुमुदाचे आनी हाजे सगळे विचार तांचे कडेन बसून बरें दिसलें की कुमुदात जावं बाकीचे पंचायत जावं आमदार जावं बरोबर बसून सगळो सुजाव घेवन आयले. आनी ताणें आमदारान म्हणलें की आपल्याक ते सगळें पडटा आनी थोडे चेंजीस आपल्याक कशे जाय ते ताणें आमच्या कन्सल्टंटांक आनी आमचे टिमीक सांगले. जातूंतल्यान लोकांक स्वलंबी जावपाक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक कितें तरी ताचेर विचार करुया ते विचार केले. हांगा जेन्ना डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट येतले ते वर्सभर येतले आनी आरत्यो करता आसतना एक समाधान आमच्या लोकलांक मेळटा आसतना पूर्ण देशाच्या लोकांक कळटलें की गोमंत गंगाची आरती करपाची फक्त थंय वचपाची गरज ना की फक्त थंय गेलो गंगा आरती करूच विमानाचें तिकेट काड, ट्रेनीन वच, फक्त गंगा आरती कर, गंगाचें नमन कर आनी यो. पूण गोंया आयले जाल्यार आमकां थंय वच आनी दर्या देगेर वच, सनसेट सी कर, मागीर बिचोले तालुक्यान यो, बिचोले तालुक्यान येवन रुद्रेश्वर देवाचे आशिर्वाद घे, सप्तकोटेश्वर वच आशिर्वाद घे आनी आरती करपाक परत हांगा आमी सुविधा आसतली ह्या पवित्र स्थानान जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या तरेन पर्यटन बिचोले तालुक्यान येतलें.
वेगळ्या पद्धतीचो विकास ह्या तालुक्याचो एक चौफेर विकास जावं जाय अशा पद्धतीचें व्हिजन तांच्यांनी दवरलें आनी त्यामुळे येणारे ट्युरिस्ट जे आसात तांकां हॉटेलांत जर रावपाक मेळना आसत जाल्यार तांकां होम स्टे म्हणजे घरान एखादो जर दवरता आसत आपल्या एखाद्या घरान सकयल रावता आनी वयर ताका जर दवरपाक जाय ट्युरिस्ट म्हणून जाल्यार होम स्टे फॅसिलिटी सुद्दां पर्यटन मंत्र्यान ह्या गोंया भितर सुरू केली आनी त्यामुळे प्रत्येक गोष्टी भितर गोंयचो जो ट्युरिस्ट आसा कल्चरल ट्युरिस्ट केवळ सगळेच लोक कितें हांगा बिचार न्हावपाक येना बरेच ट्युरिस्ट जे आसात तांकां हांगाली देवळां पळोवपाचीं असतात हांगाल्यो वेगवेगळ्यो ज्यो कल्चरल हें आसा हें तांकां पळोवपाचें आसता आनी ताका लागून तें जर करतलो आसत जाल्यार गोंयांत भरपूर गोश्टी आसात गोंय म्हणजे केवळ सँड सी आनी हाचेरूच उरूना गोंया भितरी देवळां जीं आसात ती अत्यंत क्लीन देवळां आसात आमची बरी सुशोभीत अशी देवळां आसात आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना त्या ट्युरिस्टांक एक दीस अकॉमोडेट जावं जाय आनी आज ज्या तरेन मुख्यमंत्री आनी आमचे पर्यटन मंत्री हांच्यांनी ज्या तरेचें प्लॅनिंग केल्लें आसा म्हणजे बिचोलेन जर बिचोले तालुक्या भितर एखादो ट्युरिस्ट जर आयलो आसत जाल्यार सबंद दीसभर तो थंय रावपाक शकता हांगा येणाऱ्या दिसांनी हांगाल्या बोटिंगाची वेवस्था करपाक जाता आज ज्या तरेन हरवळ्यां तांच्यांनी जें प्रेजेंटेशन दाखयलें ट्युरिजमान ज्याच्या भितर जो थंय वयतलो ट्युरिस्ट तो थंय बोटिंग करपाक वयतलो थंय वयतकच ताका सुशेगाद बसूंक जाय जाल्यार बसपाक मेळटलें थंय जे गोवा आसा तातूंत हांवें येताना पळयलें थंय फॉरेन ट्युरिस्ट आशिल्ले ते रिसर्च करपाक येतात आनी त्यामुळे गोंया भितर हांगा येतकच आमी केवळ हरवळें जें आसा तें अष्टमीकूच येवप आनी मागीर तें रातचें वचप अशें म्हणजे रातचें आनी हांगा कांय आसना मदीं मागीर कोण येना हांगासर पण ते लोक येवं जाय ट्युरिस्ट येवपाक जाय आमचे हांगाल्या लोकांक दिसूं जाय आमी सुद्दां येवन पळोवपाक जाय गोंयकारांक दिसूंक जाय आयतार आसत जाल्यार फॅमिलीक घेवन आपण एक रावंड मारलो जाल्यार हांगा येवं जाय कारण रस्तो बरो जालो आसत हांगा बसपाची वेवस्था जाली आसत हांगा सानवेळाचेर जशें उदळ सांगलें आमदारान की हांगा येवन बसूंक मेळटलें हें जर जालें आसत जाल्यार प्रत्येकाक दिसतलें की आमच्या गोंया भितर हें अशे मेजर प्रकल्प एक रुद्रेश्वराकडे ब्युटिफिकेशन हांगा त्यामुळे डेफिनेटली येताच्या काळात डेफिनेटली जे आमच्या गोंय राज्यात जे आता टुरिस्ट येता आमचे टुरिझम मिनिस्टर सदांच म्हणटा की जो आमचो टुरिस्ट येता फक्त बिचाचेर वचचो न्ही इट शूड बी बियॉन्ड सन सँड बिचीज अँड बियॉन्ड दॅट हिंटरलँड टुरिझम म्हणतात तशें डेव्हलप करपाक हे दोन्ही प्रोजेक्ट महत्वाचे आसात त्यामुळे ह्या तालुक्यात खूपशे टुरिस्ट आमचे येतले घाट आरती पळोवपाक येतले रुद्रेश्वर देवस्थानाकडे येतले आणि असे जर जाय जाल्यार सबंद तालुको तिन्ही मतदारसंघांचो डेव्हलपमेंट जातलोच रोजगारी वाडटले लोकांचे बारीक बारीक जॉब आसात न्हू तांकांय प्रोत्साहन मेळटले आणि डेफिनेटली जेन्ना टुरिस्ट येतात तेन्ना खूपशे बारीकशे आमच्या दुकानदारांक खूप मदत जाता आमचे टॅक्सीवाले भाव आसा तांकां मदत जातली आणि एकंदरीत जर पळयशीत जाल्यार हे प्रोजेक्ट सगळे कंप्लीट जाले जाल्यार तालुक्याचो जो बेरोजगारी हो जो मेजर इश्यू आसा हो कमी जावपाक बेरोजगारी कमी जावपाक आमकां खूप मदत जातली।